रस्त्यार बेवारस गोरवां बसपाचें प्रमाण हें दिसान दीस वाडत आसा आनी ह्या प्रकारा खातीर कितलेशेच अपघात जाता आनी तेतून मनशाचे तशेंच गोरवांचे सुद्दां प्राण वयता। अशाच प्रकारचो अपघात आज सालेली सत्तरी हांगासर जालो। जेन्ना ट्रक होंडा सत्तरी हांगासर वयतालो तेन्ना सकाळी 6:30 सुमार सालेली सत्तरी हांगासर ट्रक पावलो तेन्ना रस्त्यार अचानक गोरवां पळोवन ट्रक ड्रायव्हराचो हांगासर ताबो सुटलो आनी सायडीच्या झाडाक वचून तेणी जोरदार धडक दिली। ही धडक इतली मोठी आसली की तेतून झाड आसलेले ते उन्मळून ट्रकाचेर पडले। तशेंच एक बैल सुद्दां ह्या अपघातान ठार जाल्लो आसा। बाकीची गोरवां आसली ती सुदैवान वाचली, तशेंच ड्रायव्हर सुद्दां हांगासर वाचलेलो आसा। वेळार जेन्ना वाळपी अग्निशामक दलाक हेची म्हायती कळ्ळी तेन्ना अग्निशामक दलान तातडीन वचून रस्त्यार तशेंच ट्रकार पडलेले झाड हे सायडीक काडलेले आसा। तशेंच हे सकाळचो टायम आसल्या कारणान रस्त्यार हे झाड पडले तेका लागून वाहनाची सुद्दां मातशी कोरडी जाल्ली। मात झाड जेन्ना सायडीक काडले तेन्ना रस्तो सुरळीत केल्लो आसा। ह्या प्रकाराची तपास होंडा पुलीस करीत आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।